ध्वजारोहण जातात. Pride! राष्ट्र सलाम! सलामी! शस्त्र!
भारताच्या गणतंत्र दिवसाची तुमकां सगळ्याक उर्वरित करवी। आज आम्ही भारताचो 77वा गणतंत्र दीस मनोवपाक जमिल्ले आसा। 76 वर्सां पूर्ण करून आम्ही 77व्या वर्साक पदार्पण करतात आणि ह्या वेळाचेर आमचे बरोबर आसात नावेलीचे आमदार बा उल्हास कुयेकर, अधिकारी आणि मोठे संख्येन हजर आशिल्ले म्हणजे पत्रकार भावानो आणि भयणीनो। आयचो दीस हो भारताच्या इतिहासात एक महत्वाचो दीस। भारत स्वतंत्र जालो 15 ऑगस्ट 1947। पण भारताची घटना अडॉप्ट झाली 1926 जानेवारी 1950। त्या दिसा भारत एक प्रजासत्ताक देश जालो। ही घटना एक कॉन्स्टिट्यूशन जाणी बरयले, जाणी अडॉप्ट केले। या कॉन्स्टिट्यूशनाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि ताजे कमिटीचे सगळे वांगडी हाका हांव तकली मागून नमस्कार करतो। ताणी दिल्ले भारताची घटना ही जगातली अत्यंत उत्कृष्ट घटना, उत्कृष्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड असे म्हणून ताची ओळख आसा। आणि ह्या घटनेत भारताक
लोकशाही पद्धतीन राज्य चलोवपाची संधी मेळ्ळी. वी द पीपल ऑफ इंडिया अशें म्हणून जाची सुरवात जाता ते कॉन्स्टिट्यूशन आज प्रामाणीकपणान देशांत आमी फॉलो करतात. आनी म्हणून आज देशांत जितली सगळी स्थलांतरां जाली ही सगळी लोकशाही पद्धतीन जाली. आमी पळयलें 1977 आणीबाणी लादपाचो प्रयत्न तेन्नाच्या सरकारान केलो ह्या देशाचेर. विरोधी पक्षाच्या सगळ्या नेत्यांक भितर उडयले, लोकांक भितर उडयले. पूण भारताची तेन्नाची जनता अशिक्षीत आशिल्ली जायत, गरीब आशिल्ली जायत, पूण तांणी ही आणीबाणीची राजवट उलथून उडयली आनी दाखयलें की भारत हो जगातलो लोकशाही प्रधान देश. आमी केन्नाच लोकशाही सोडपाचे ना हे लोकांक जगाक दाखोवन दिलें. गेल्ल्या 11 वर्सां भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हाणें ह्या देशाक एक वेगळ्या स्तराचेर व्हेला. आज आमचो देश जगातली 5वी इकॉनॉमी जावन आसा आनी म्हाका खात्री आसा की 2027-28 पर्यंत भारत हो जगातली 3री इकॉनॉमी जातली हे आमी सगळ्यांनी अभिमानान सांगपाक जाय. आज जे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशात केलां हे काम ऐतिहासीक अशें आसा. ह्या कामाचेर नजर मारली जाल्यार आमकां पळोवपाक मेळटा जवळ जवळ 81 कोटी लोकांक आज फ्री रेशन भारत सरकार दिता. 12 कोटी टॉयलेट्स स्वच्छ भारत मिशनाच्या अंडर बांधली गेल्ली आसा. 52 कोटी लोन बारीक एंटरप्रेनर्सांक स्मॉल एंटरप्रेनर्सांक अंडर मुद्रा योजना दिल्ली आसा. 55.22 करोड जनधन अकाउंट ह्या देशात ओपन जाल्ले आसात. 51 कोटी लोक अंडर पीएम सुरक्षा विमा योजनाचे अंडर कव्हर जाल्ले आसात. 2045 मेडिकल कॉलेजेस इन्क्लुडिंग 780 ॲलोपॅथिक, 323 डेंटल आणि 942 आयुष्य हॉस्पिटल्स आमकां आज जाल्ली पळोवपाक मेळटा. 490 नवे युनिव्हर्सिटी गेल्ल्या 11 वर्सांत उबी जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. एम्स जे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट इन द हेल्थ सेक्टर ही 7 वेल्यान 23चेर पाविल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. 7 IIT आशिल्ल्यो त्यो गेल्ल्या 11 वर्सांत 23 IIT जाल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळटात. 8 IIMs आशिल्ली ती आमकां 21 जाल्ली पळोवपाक मेळटा. 77 कोटी लोकांक आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट्स आज दिल्ले गेल्ले आसात. 30 कोटीच्या की मायज कोविड-19 वॅक्सिन्स भारत देशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वात खाली जवळजवळ 100 देशांनी धाडून दिल्ली आसा. MBBS सीट्स वाढून 1,28,000 पाविल्ले आसात. 44 नवी मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया मेकिंग टोटल 173 मेडिकल कॉलेजेस जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाका सांगपाक आनंद जाता की एक नवे मेडिकल कॉलेज हे मडगांव शहरा खातीर ESI कॉर्पोरेशनान सँक्शन केल्लें आसा आनी मडगांवकारांक आनी एक नवे मेडिकल कॉलेज ह्या निमित्यान मेळटलें. 86 नवे एअरपोर्ट जाल्ले आसा मेकिंग टोटल 160 एअरपोर्ट्स. 164 वंदे भारत ट्रेन जाल्ले आसा. जे सामान्य मनीस रेल्वेन भोंवताले अशें म्हणटात की गरीबांतलो गरीब मनीस हो रेल्वेन भोंवता ताका सुखसोयी बरे मेळच्यो, ताकाय फिलिंग येवचें की आपुणूय विमानान भोंवता अशें. आनी म्हणून वंदे भारत एक्सप्रेस वा वंदे भारत ट्रेन्स आज जितले देशांत जाल्ल्यो आसा त्यो अत्यंत बऱ्या पद्दतीन चलतात. सामान्य मनीस जो त्या ट्रेनीन गेला तो म्हणटा आमी केन्ना स्वप्नात चिंतून नाशिल्ले की अश्यो ट्रेनी स्टार्ट जातल्यो. वोकल फॉर लोकल ही संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन इंट्रोड्यूस केली आणि संरक्षण क्षेत्रात ती मोठ्या प्रमाणाचेर राबयली गेली. पहलगामाक जेन्ना पाकिस्तानाने टेररिस्ट अटॅक करपाचें धाडस केलें त्या वेळाचेर अवघ्या काही दिसां भितर ऑपरेशन सिंधुराच्या मार्फत भारतान दिल्लो जबाब, रोखठोक जबाब, जवळजवळ 11 टेररिस्ट बेजीस पाकिस्तानाच्यो नष्ट केले गेल्यो. पूण हे सगळें करता आसतना चडांत चड वोकल फॉर लोकल म्हणजे एक संरक्षण क्षेत्रात तयार केल्ली सगळी इक्विपमेंट, त्या मागीर ड्रोन आसत, ती मागीर क्षेपणास्त्र आसत किंवा मागीर विमानां आसत, ही सगळी भारतातली तयार जाल्ली डिफेन्स क्षेत्रातली इक्विपमेंट्स वापरून ह्यो बेजीस नष्ट केल्यो गेल्यो आणि पाकिस्तानाक झक मारीत शरणागती पत्करची पडली, सीज फायर करची पडली. नरेंद्र मोदीन भारताची पॉवर कितें म्हणटा ते दाखोवन दिलें आणि त्याच बरोबर एक मेसेज दिली
जो भारता कडेन वाकडे दोळ्यान पळोवपाचो प्रयत्न करतलो ताका मुळा सकट निश्चाबूत केलो वतलो ही मेसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारताक दिली त्या देशाक. आज प्रधानमंत्रीचे स्वप्न आसा ताणें डिक्लेअर केल्लें आसा विकसीत भारत बाय 2047 आणि ते करपा खातीर प्रत्येक राज्य हे विकसीत जावचें पडटलें आणि म्हणून विकसीत भारत बाय 2047 त्याच मार्गाचेर वचून डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचो मुख्यमंत्र्यान विकसीत गोवा स्वयंपूर्ण गोवा 2037 हो ध्येय मुखार दवरून आज काम चलिल्लें आसा. सगळ्यांत बरी गजाल जी गोंय सरकारान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल दिल्या ते म्हणजे म्हजें घर योजना ही एक अत्यंत बरी योजना आसा जिचो फायदो सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचेर जातलो. ताका घरात आपले स्वताचें एक घर मेळटलें. थोड्याच्या लोकांचेर तर तलवार आसता घर फाल्यां मोडटलें काय परं मोडटलें अशें जें आसता ते सुद्दां ह्या म्हजें घर संकल्पनेंतल्यान तातूंतल्यान मार्ग काडलो वतलो. आपल्या जाग्यात बांदिल्लें कितें इल्लीगल आसत उमुंदादीच्या जाग्यात बांदिल्लें आसत प्रायव्हेट जाग्यात बांदिल्लें आसत हे सगळे प्रश्नाची उतरां ही म्हजें घर स्किमींतल्यान मेळटा. आज ताजे मोठ्या प्रमाणाचेर फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता एक 3-4 म्हयन्या भितर हे प्रश्न सगळे कितें आसा ते मार्गाक लागतले आनी गोंयकारांक आपलें स्वताचें हक्काचें अशें घर हातूंतल्यान मेळपाक शकतलें. मुख्यमंत्र्याची अत्यंत एक बरी योजना म्हणजे चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना जी ईडीसीच्या मार्फत इम्प्लिकेट करता. जवळजवळ 7,897 बेनिफिशरीजांनी हाचो फायदो घेतला. 300 कोटीपेक्षा चड पैसे ह्या स्वयंरोजगार संकल्पनेक सीएम रोजगार संकल्पनेक दिल्ले आसा. 25 लाख पर्यंत लोन या तरणाट्यांक दिलो वता मिनिमम इंट्रेस्टाचेर. आरोग्याच्या क्षेत्रात गोवा मेडिक्लेम स्कीम आसा आणि दीनदयाळ आरोग्य कार्ड आसा जाचो फायदो आरोग्या खातीर लोक घेतात. ह्या आरोग्याच्या क्षेत्रात बारीक मनशाचेर सुद्दां ताका त्रास जावचे न्ही आरोग्याच्या क्षेत्रात प्रत्येकाक आदार जावचो ह्या हेतून गोंय सरकारान हाडिल्ली ही स्कीम आसा. हे सगळें करता आसतना सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी गोंय सरकारान केल्ली आसा ती म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स आहेत फॉरेस्टाचे वर्कर्स आहेत वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी डेली वेजीसाचेर काम करपी वर्कर्स आहेत आणि 15 वर्सां 18 वर्सां काम केल्ली ह्या सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें अत्यंत म्हत्वाचें काम ह्या सरकारान केल्लें आसा. कारण हातूंतल्यान रिटायर जाताले लोक डेली वेजीसाचेर रिटायर जाताले रिटायर जावन सुद्दां तांच्या हातांत कांय मेळनाशिल्लें. आज ह्या सगळ्या लोकांक टेम्पररी स्टेटस म्हणजे फूल फ्लेज सॅलरी तांकां मेळटा. ही सगळ्या बारीक मनशाच्या आणि दुर्बल घटकाच्या दृश्टींतल्यान मारिल्लें अत्यंत म्हत्वाचें पावल आसा. हें करता आसतना विकसीत गोवा स्वप्न पळयता आसतना आमी स्पेशल लोकां कडेन विकलांग लोकां कडेन फिजिकली कोण हँडिकॅप्ड आसता त्या लोकां कडेन अत्यंत बरें लक्ष दिल्लें आसा. बँक ओपन जाल्ली आसा सगळे इक्विपमेंट्साची मेडिकल कॉलेजी प्रधानमंत्री योजने सकल एक बँक जाल्ली आसा तातूंतल्यान व्हीलचेअर्स वॉकर्स सगळ्या तरेच्यो वस्तू आमी विकलांग लोकांक दिल्ले वतात. ताज्याय मुखार वचून गोंय सरकार सेगीत गेल्ली 2-3 वर्सां पर्पल फेस्ट आयोजन करता आणि पर्पल फेस्ट आयोजन करून एक सगळ्या लोकांक संदी मेळटा. एक तेप आशिल्लो की आवय बापूय भुरगे मातशें कितें जालें जाल्यार लिपोवन दवरताले घरा कडेन दवरताले भायर काडनाशिल्ले लज दिसताली समाजा भितर वचपाक. आज ती परिस्थिती ना. हात नाशिल्ले भुरगे पांयान भरिल्ले आमकां पर्पल फेस्तान पळोवपाक मेळ्ळे आनी ताका एवॉर्ड मेळटा. दोळे नाशिल्ले भुरगे टायप मारतात कॉम्प्युटर चलयतात हे आमी पर्पल फेस्ताच्या वेळार पळोवपाक मेळटा. ह्या पर्पल फेस्तान आमकां विकलांग भुरगीं क्रिकेट खेळटा ते पळोवपाक मेळ्ळे टेनीस खेळटा ते पळोवपाक मेळ्ळे अशे तरेतरेचे स्पोर्ट्स आनी वेगळ्यो आमकां नव्यो योजना ह्या पर्पल फेस्तांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो भुरग्यांकूय पळोवपाक मेळ्ळ्यो भुरग्याच्या आवय बापायक पळोवपाक मेळ्ळ्यो. तातूंतल्यान एक मेसेज सरकार दिवपाक शकता की अशी जी भुरग्यां आसतली तांकां खंयच लिपोवन दवरपाची गरज ना. दे कॅन कम टू द टॉप म्हणजे तांकां एक देव एक कितें तरी सेन्स बरी दिता त्याच्या अंडर की भुरग्यांक थंयच्यान खंय पावपाक शकतात आनी हे एक बरें पावल गोंय सरकारान मारिल्लें आसा. गेल्ली सेगीत 3 वर्सां गोंय सरकार भुरग्यां खातीर खास करून
भुरग्यां खातीर चिल्ड्रना खातीर इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स फिल्म फेस्टिवल बुलबुल रवींद्र भवनात मडगांव आयोजित करतात. ह्या वर्साचो बुलबुल फिल्म फेस्टिवल 50,000 भुरग्यां पार्टिसिपेट जाली, शिक्षक पार्टिसिपेट जाले, पेरेंट्स पार्टिसिपेट जाले. ह्या फेस्टिवलाच्या निमित्तान भुरग्यांक बरी पिक्चरां, संस्कार करपा सारकी पिक्चरां, ताचे बरोबर आवय बापायक वेगळे वेगळे लेक्चर्स, सायबर सेक्युरिटीचे, रक्षीत टंडनाचे लेक्चर जावं आनी बरे बरे एमिनंट पर्सनॅलिटीज हाडून भुरग्यांची कॅर कशी घेवप, भुरग्यांक संस्कार कशे करप हे दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न ह्या फेस्टिवलांतल्यान करतात. हालींच गोंय सरकारान 3रो डिस्ट्रिक्ट फॉर्मार केल्लो आसा. कुशावती डिस्ट्रिक्ट हो आज संकल्पना केल्ल्या प्रमाणे एक्चुअली रियलिटीत आयिल्लो आसा. हो डिस्ट्रिक्ट करता आसतना एक हेतू सरकारान दोळ्या मुखार दवरिल्लो, तो म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशन हे लोकांक दारांक पावपाक जाय. हे जे भाग आसा जे खूब पयस आसात तांकां मडगांव सारख्या शहरांत ऍडमिनिस्ट्रेशना खातीर येवप खूब त्रासदायक ठरता आनी म्हणून हो कुशावती डिस्ट्रिक्ट फॉर्मार केल्लो आसा. तातूंतल्यान आनी विकास फास्ट जावपाक शकतलो, तातूंतल्यान लोकांकी ऍडमिनिस्ट्रेशन बऱ्या पद्दतीन करपाक मेळटलें आनी ताजो हेडक्वॉर्टर्स हो केप्यां आमी दवरिल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. हे सगळें करता आसतना सरकारान महिलां खातीर खूब मोठ्या प्रमाणाचेर काम केल्लें आसा. कितलेशे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्मार केल्ले आसा, तांकां फायनान्शियल हेल्प दिता. वेगळे वेगळे कडेन खंय कॅन्टीन्स आसा, कितें आसा चलोवपाचें गव्हर्मेंट लेवलाचेर पयले प्रिफरन्स हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवचे असो स्पश्ट आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्लो आसा. ताज्या जागी मुखार वचून एक अत्यंत बरी स्कीम मुख्यमंत्र्यान काडल्या, ती म्हणजे मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा. जन्माक आयिल्लो प्रत्येक मनशाची इच्छा आसता की मरचे पयलीं आपणे एक यात्रा करची. खूब जाणांक ती यात्रा करप शक्य जायना, बिकॉज तांचे कडेन पयशे नासतात. कशे वतले, अयोध्येक कसो वतलो, वेलंकनी कसो वतलो, असो प्रश्न लोकांच्या मुखार पडटा. आनी ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवपा खातीर मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा तयार जाली आनी तातूंतल्यान आज आमी पळयतात की हजारांनी लोक ते ट्रेनीन अयोध्येक वचून आयले, वेलंकनीक वचून आयले. अशे वेगळ्या वेगळ्या धर्माच्यो यात्रा ज्या जाग्यार तांकां दिसता की आपण ही यात्रा करची मरचे पयलीं, अशे सिनियर सिटीजन 70 वर्सां पर्यंत हे वचून आयले आनी ताजो अत्यंत बरो रिस्पॉन्स आज आमकां मेळटा. हे सगळें करता आसतना आज आरोग्याच्या क्षेत्रांत आमी पळयतात की हांव सांगता की शिक्षण आनी आरोग्य ही 2 क्षेत्रां अशीं आसात ज्या क्षेत्राचो संबंध सामान्य मनशा कडेन येता. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी गोंय सरकारान हाडल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या पावलाचेर पावल दवरत नव्यो नव्यो स्किमी आज गोंयांत लॉन्च केल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. त्याच बरोबर आरोग्याच्या क्षेत्रांत वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आमी लॉन्च केल्ल्यो पळयतात. म्हाका खात्री आसा की हाचो फायदो हो गोंय राज्यांतल्या सामान्य मनशा खातीर जातलो आनी तातूंतल्यान गोंय राज्य एक बरें राज्य, आदर्श राज्य अशें जावपाक शकतलें. हांव वता आसतना गोंयकारांक मातसो एकच उलो मात की गोंयकारांनी पॉझिटिव्हली विचार करप गरज आसा. प्रत्येक गजालीक आमी नेगेटिव्ह पद्दतीन विचार करचो न्ही. म्हाका दुख्ख जाता की जे NIT 2008 सँक्शन जाल्ली ती बांदपाक आमकां कितलींशीं वर्सां लागलीं जाग्याक. त्याच भशेन आज IIT नरेंद्र मोदीन गोंयांक IIT दिली. आमी म्हणटा आमच्या स्वप्न आसा की गोंय हे एज्युकेशनल हब जावचें, व्हॉलंटियर इंडस्ट्रीज नाका. एज्युकेटेड हब जातले जाल्यार अशे IIT NIT अश्यो संस्था, बिट्स पिलानी सारकी संस्था गोंयांत आसा. हो आमकां अभिमानाची गजाल, आमकां दिसता, अभिमान दिसता. आनी म्हणून अश्यो संस्था जेन्ना येतात त्या संस्थाक काही जाण आपल्या वेगळ्या वेगळ्या विचारांनी विरोध करपाचो प्रयत्न करता. हांव गोंयकारा कडेन हात जोडून विनंती करता की हे तुमच्या भुरग्यां खातीर आसा, तुमच्या भुरग्यांचें दायज आसा. तुमच्या भुरग्यांक IIT खातीर भायर वचपाची गरज पडपाना. आतां NIT खातीर गोंयच्या भुरग्यांक भायर वचपाक पडना जाल्यार हांगा कुंकळ्ळेच्या भागांत उबी जाल्ली NIT ही गोंयच्या भुरग्यांक आज बरें शिक्षण दिता. त्याच भशेन फाल्यां IIT गोंयांत उबी जाली जाल्यार ताजो फायदो गोंयच्या भुरग्यांक जातलो. गोंयच्या भुरग्यांचे फ्युचराचो विचार प्रत्येक जाणांनी करचो आनी कितें तरी सेंटिमेंट्स घेवन प्रत्येक गजालीक विरोध करप हे कमी करचें. खंय जाय खंय नाका ना जाय हो प्रश्न वेगळो
पूण जेन्ना कितें अशें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन येता तांकां स्वागत करप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. तें सगळें आमच्या लोकांनी गोंयकारांनी करचें. बरे संस्था गोंयांत स्वागत करच्यो अशें हांव मागतां. आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक रिपब्लीक डे गणतंत्र दिवसाच्यो उजवणीक परबी दिता. आनी एक संकल्प आमी सगळे जाण घेवया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें स्वप्न विकसीत भारत 2047 आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचें स्वप्न विकसीत गोवा 2037 हे आचरणात हाडपा खातीर हातांत हात घालून सगळ्यांनी काम करचें असो उलो तुमकां मारता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा.